नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कुडचडे बाजार संकुलाच्या बांदकामाचेर घेतिल्ली हरकत हे फकत नाटक म्हणटा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। सोलर पॅनल्स बसयल्ल्या नुस्तेमारी बोटीचे वास्को उक्तावण। मोरजेच्या खेळा मैदानाची करतलो दुरुस्ती मंत्री गोविंद गावडेन दिले आश्वासन। दर्यांत बुडपी 15 पर्यटकांक दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी दिले जीवनदान। अस्नोडचे पार न्हंयतल्यान गाळ उसपुपाच्या कामाक नेटान सुरवात। आणि लयराई देवळीच्या तळयेच्या सोबितीकरणाचो आसा प्रस्ताव रोखडीच जातली कामाक सुरवात। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिली माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। कुडचडे वाठारात चालू आशिल्ल्या पोरण्या बाजार संकुलाच्या बांदकामा विशीं सगळ्या नगरसेवकांक खबर आसा। कांय नगरसेवक बेश्टेच खबर ना अशें करून दाखयतात। ह्या मुद्द्याचेर कोणाक भासाभास करपाची आसात जाल्यार ताणें आपले कडेन येवचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। 2 दीस पयलीं कांय नगरसेवकांनी ह्या बांदकामाची पळोवणी केल्ली आनी आमकां ह्या बांदकामा विशीं कांय खबर ना असो आरोपूय केल्लो। ह्या फाटभुंयेचेर मंत्री निलेश काब्राल बेरेस्तारा संकुलाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। इशू जालो हांगा थोडे आमचे कावन्सिलर भाव हांगा येयल्ले आनी भयण येयल्ल्यो फॉर कितें तरी इशू जाल्लो म्हणून हांवें एक शॉपकिपराक हांव मेवलो आनी म्हाका एक्सप्लेन केलें की हे जे आयटम आसा इज एक्स्ट्रा आयटम सो दॅट ते फावंडेशन जे बिल्डिंगाचें आसा ते प्रोटेक्ट करपाक म्हणजे हे बिल्डिंगाचे फावंडेशन भितर लायक अ रिटेनिंग वॉल ऑल अरावंड सायड आनी मागीर एक्सकवेशन राफ्ट फावंडेशन एक्सकवेशन करतले कित्याक हांगा पयलीं बाजारांत पार्किंग करपाची सुवात ना जाय जाल्यार बिल्डिंगाची हायट कमी करून विदावट पार्किंग आमी करूं शकताले पूण हांगा अंडरग्रावंड बेसमेंट 45 कार्स आनी ऑलमोस्ट 60 बायक्स हाका बेसमेंट पार्किंग केल्लें आसा सो दॅट बाजारांतली जे पार्किंग जाता ते शॉपकिपरांक हांगा फायदो जावपाक आनी सायडीच्यान 5.5 मिटर रस्तो सगळे सायडीच्यान एक्सेप्ट फॉर फाटले सायडीन ते सगळे प्लॅन केल्ले आसा सगळे कावन्सिलरांक खबर आहा म्युनिसिपलिटीक खबर आहा सगळ्यांक खबर आसा सो इशू कितें आसा हे आनी कितें इशू जाल्लो आहा हांवें एक्सप्लेन केल्लो आसा लोकांक आनी लोकांक सांगलें कितें जर आसा म्हाका आपय हांव येता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट हांगा इंजिनियर फूल टायम आसता कन्सल्टंटाचो वाडो आनी काल इंजिनियर ना ओन ना आनी काल एक दीस लीव गेले आसतले पूण ही फूल टायम इंजिनियर आसा सो ह्यो गोश्टी जर आसा हांव सद्दां म्युनिसिपलिटी वयता म्हाका विचारपाक ताकद कितें आसलें विचारचें अल्टिमेटली म्युनिसिपलिटीची एप्रूव्ड प्लॅन म्युनिसिपलिटीची बिल्डींग आय एम ओनली हेल्पिंग देम टू बिल्ड इट फास्ट कित्याक शॉपकिपराक ऑलमोस्ट 4.5 वर्सां जाली ती बिल्डींग म्हणल्यार सो आय एम ओनली इनिशिएटींग इट सगळे शॉपकिपर 45 शॉपकिपर हांगा रिहेबिलिटेट करून दिल्ले टेम्पररी स्ट्रक्चरां भितर केन्ना काय तांकां ही बिल्डींग पोतून जालें आनी आय एम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो अलॉंग विथ कावन्सिल सो म्हाका दिसता जे सगळ्यो गोश्टी हायकोर्टान सांगलेल्यो आसा हांकां सगळें खबर आसा पण आसतना थोडे कावन्सिलर ही आपणाक कांय खबर ना आतां सेकंड टायम कावन्सिलर जातरी कांय खबर ना म्हणटा तें म्हाका खबर ना पूण न्यू कावन्सिलर हांगा जे लोकल न्यू जाला 5-6 म्हयने पयलीं 1.5 वर्स पयलीं जालें ताका खबर ना अशें म्हणटा मे बी ताणें म्हाका विचारल्यार ताका सगळें सांगपाचो। सोलर पावराचेर चलपी फेरयेचें उक्तावण जावन 2 सप्तक जाल्यात पूण चार्जिंग पॉयंट नाशिल्ल्यान ती फेरी आतां बंद आसा जाल्यार दुसरे वटेन बेरेसरा वास्को नुस्तेमारी बोट सोलर पावराचेर चलोवपाक सुरवात जाल्या। ह्या सोलर बोटीचे बेरेसरा मंत्री आनी आमदारांच्या हस्ते उक्तावण जालां। दर एक वस्त आतां सोलराचेर चलता। पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाल्ल्यान आतां बोटी लेगीत सोलराचेर चलोवपाचो विचार आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें। वास्को वाठारांत पयली बोट आसा जाचो सोलराचेर चलोवपाचो प्रयत्न आसा अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें। ह्या उक्तावण सुवाळे वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकर आनी आमदार संकल्प आमोणकर हाजीर आशिल्ले। आपली बोट
म्हणजे टोटल न्ही जाल्यार पसून थोड्या प्रमाणाचेर ताका फायदो जावचो म्हणून आज सोलर पॅनल्स बसून ते स्टार्ट केला आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज सोलर एनर्जी नाल्यार सोलराचेर सगळे चलपाचे ज्यो वस्तू आसा त्यो चलोवप हाजे बद्दल दुबाव ना कित्याक आज आमी पळयतात की खंय तरी आमी सगळेच जाण पळयता की आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा खंय तरी आज पॉप्युलेशन वाडटा तशें आमकां एनर्जी आज लायट जावं बाकीच्यो खंयच्योय जावं खूब कमी जायत वता आमकां लायटी कमी परते परते वता नाल्यार लायटी नासता सो ताजेर खंय तरी ऑल्टरनेट वचपा खातीर सोलर एनर्जी ही सगळ्यांत बरी जरी इन्वेस्टमेंट पयलो चड आसलो ताजे फायदे इन द लाँग टर्म खूब आसा आनी त्या खातीर आज उमेद जाता की आज वास्कोच्या एका बोटकारान आज आपल्या हाका बोटीक ही सोलर एनर्जी लायल्या. आम्ही एक नवीदाद गोंयांत चालू केल्या आणि ती म्हणजे जे फिशींग ट्रॉलर आसता त्या ट्रॉलराचेर सोलर सिस्टीम बसयल्या जेणे करून तिचो फायदो सामान्य ट्रॉलरवाल्यांक कमीत कमी जातलो. हांव म्हणटा भरपूर जातलो पूण कमीत कमी जातलो. हातूंत काही मॉडिफिकेशनाय मुखार येतली आणि ही मॉडिफिकेशनां करपा खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्न करतात. आमकां खबर आसा ही सिस्टीम ही नवी जाल्या आणि पयली ट्रॉलर वास्को वाठारांत आमी बसयला. ताजी एक एक्सपेरिमेंट बेजीस आनी सुरवात ही सोलर एनर्जीच्या हितून प्रयत्न केल्लो आसा आनी खरोखरच ह्या जाल्या उपरांत हांव मागता की तो सक्सेसफूल जावचो आनी खरोच सक्सेसफूल जालो जाय जाल्यार ज्या प्रमाणान तांकां मदत जाय ते डिजल लागता जे फ्यूल लागता हो खूब एक्सपेन्सीव आनी तेंचें जें नुस्तें गावता तेन्ना कितलें बजेटाक वचना पूण जो आमी पळयता की सरकारान सगळ्या तरेच्या हितून सोलराक प्रमोट केल्लें आहा आनी हो एकूच सॅक्टर जो आहा हो खंय तरी फाटी आसता पूण तो ते दिसान ज्या ओनरान जो रिस्क घेतला आनी हें स्टार्ट केलां खरोखरच हे एक्सपेरिमेंट फायदेशीर जातलो. मोर्जे वाठारांतल्या खेळा मैदानाची वायट परिस्थिती आसा ताका लागून दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. बेरेस्तारा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मोर्जे वाठारांतल्या खेळा मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वाठारांतल्या सगळ्या मैदानाची पळोवणी जातली आनी बेगोबेग दुरुस्ती जातली अशें ताचें म्हणणें आसा. हे मतदारसंघान मांद्रेच्या मतदारसंघान जे ग्राउंड्स जे आसात ताची खंय तरी अपग्रेडेशन करपाक जाय आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मोरजी विलेज पंचायतीच्या भागांत आज हो ग्राउंड पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो आसा. खरें म्हळ्यार ही एसीजीनूच ग्राउंड बांदिल्लो आशिल्लो पण ताजी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार थंय बसपाची तशी कांय ना आणि म्हणूनच असो तरेचो एक चर्चे केल्या नंतर एक निर्णय आमी घेतिल्लो आसा. एज इट इज हांवूय तो हो ग्राउंड जो आसा तो एज पर स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशना भितर बसता काय कितें हो एक पयलो एक गोश्ट आसा. पण हांवें म्हजे इंजिनियराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की ताजे स्टँडर्ड किंवा एटलिस्ट जे प्ले फिल्ड जो आसा तो एज पर तुमी स्टँडर्ड करचो आणि हो जो एंटायर जो स्टँड आज बांदिल्लो आसा तो टोटल डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा. फाल्यां सकाळी कसली आपत्कालीन परिस्थितीन कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल म्हणूनच ताजेर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें. त्याच प्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचे पेक्षा दोळ्यांनी नेकेड आयडान ते सांगता की बाबा हाजेर आमी कांय करपाक शकना आणि म्हणूनच ते रिस्टोर करपाक वयच्या पेक्षा म्हाका दिसता एंटायर स्टँड आमी नवो जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर खूब हें जातलें आणि म्हणूनच म्हज्या इंजिनियराक हांवें सांगिल्लें आसात की दोन ऑप्शन आसा आमचे कडेन. एक तर रिस्टोर करपाचें पळोवपाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितली आसा ती आणि ना जाल्यार टोटल डेमोलिशिंग करून ताका परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें. फाटल्या 4 दिसांत दिवाळेच्या सुटये निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यांत बुडपी 15 पर्यटकांक दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी सुरक्षीतपणान वाटयले. तशेंच दर्यादेगांनी जाल्ल्या गर्देत शेणिल्ल्या 6 भुरग्यांक तांच्या पालकांच्या सुवादीन केले. बागा दर्यादेगेर सगळ्यांत चड म्हटल्यार 8 घडणुकांच्यो नोंदी जाल्या. कलांगूट आणि वागातोर दर्यादेगेर 3 जाणांचो जीव वाटायलो जाल्यार गालजीबाग दर्यादेगेर एकल्याचो जीव वाटायलो. दर्यादेगांनी जाल्ल्या गर्देत शेणिल्ल्या 6 भुरग्यांक जीवरक्षकांनी तांच्या पालकाच्या सुवादीन केले. बागा दर्यादेगेर सगळ्यांत चड म्हटल्यार 8 घडणुकेंची नोंद जाल्या. कलांगूट आणि वागातोर दर्यादेगेचेर 3 जाणांचो जीव वाटायलो.
जाल्यार गालजीबाग दर्यादेगेचेर एकल्याचो दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी जीव वाटयल्लो आसा. हुंवार प्रतिबंधनात्मक उपाय येवजण म्हणून अस्नोडेच्या पार न्हंयेतलो गाळ काडपाचें काम हातांत घेतलां. तब्बल 20 वर्सांनी न्हंयेतलो गाळ काडटात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उटंगराच्या पावसा वेळार पार न्हंयत तुडुंब भरून उदक भायर फुट्टा. मदीं वाठारांत लोकांच्या घरादारांनी उदक घुसता. न्हंयेतलो गाळ काडटात देखून आतां ही समस्या सुटावी जातली अशी आस्त निर्माण जालेली आसा. मजगतीं न्हंये वयल्या बांदाच्या वयल्यान भागांतलो जो गाळ काडचो अशी मागणी लोकांची आसा. फाटल्यान हें काम चलता. उणे उणे 20 वर्सां नंतर हें काम परत चालू जाल्लेलें आसा. सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद इतक्याच कारणाक म्हणटा की जो इफेक्ट त्या गाळ उरलेल्या कारणान लोकांची भाटां तशीच आमची सकयल शेतां आसा तेचेर इफेक्ट जातालो. तो काही प्रमाणान कमी जातलो. तसोच आतां हो सकयलो काडलेल्या तशेंच वयलो काडचो आनी जी लोकांची घरां मोयते वाडे अस्नोडा म्हणटा तांकां पूर येवच्या कारणान तेंची घराचेर इफेक्ट जाता. सरकारा कडेन मागणी करता की हो जसो काडला तसो तो वयलो काडचो आनी ते लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. शिरगांवचे श्री लयराई देवीच्या पवित्र तळयेचे सोबितीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. रोखडेच हे काम हातांत घेतले अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें सांगलां. मानसवाडो शिरगांव रस्त्या कुशीक क्रश बॅरियर्स बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. ह्या वेळार सरपंच करिश्मा गांवकर, उपसरपंच जयंत गांवकर, पंच वेदिका शिरगांवकर, देवराज गांवकर, आदले सरपंच अच्युत गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो जो आयज उपक्रम आनी हो जो प्लॅन केल्लो आसा हो यशस्वी रित्या पार पडटा. हांगासर ह्या गांवाचो जो विकास आमकां जो करपाचो आसा तो आमी टप्प्या टप्प्यांनी हो विकास आमी सादपाक लागून आमचे प्रयत्न चालूच आसा. आतांच जशें सांगलें माजी सरपंच अच्युत गांवकरान की देवीच्या देवळा फाटलो रस्तो आमी त्वरीत पयलीं करून हाडलो. तशेंच आतां ह्या दिसांनी धोणाची ती तळी आसा, मुख्य तळी जी आहा त्या तळयेचे सुद्दां WRD खात्या तर्फे आमी हांगासर सुशोभीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ करतले. तशेंच फुडलो जो रस्तो आसा होमखणा पासून तो शिरगांव पर्यंत ह्या सुद्दां रस्त्याचें काम ही जी फायल आहा ती पूर्ण जाल्ली आसा. रोखडेंच आतां तेजें बी काम सुरू करपाचो आमचो प्लॅनिंग आसा. तर ह्या शिरगांव गांवचो जो विकास आसा तो खंय खंडीत उरचो ना इतलें हांव तुमकां हांगासर सांगूंक सोदतां. आनी ह्या दिसाचो आयच्या दिसा आमी हें कार्य सुरू केल्लें आहा. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता तेणी बेगींतल्या बेगीन आनी बऱ्या तरेन घट्ट अशी जी क्रॅश बॅरियर आसा हें बसोवन लोकांक तेजो लोकार्पण करचें अशें मागता. मोपाच्या नांवा विशीं नागरी उड्डाण मंत्रालय निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगलां. तरी लेगीत मोपाक गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवपाची मागणी घेवन पेडणेकरांनी आंदोलन चालू केलां. कांय जाण जाल्यार मोपा विमानतळाक मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवपाची मागणी करपाक लागल्या. की एक परंपरा अशी आसा की जे दिवंगत नेते जावन गेले ताणें आपल्या कर्तृत्वान एक ठसो आपल्या कार्याचो त्या भुमीचेर उमटयला. अशा सगळ्यांचेच आमी आठवण दवरप काय वायट काय ना. परंतु क्रमवारी करची पडटा आनी त्या क्रमवारीन पयलें नांव येता ते भाऊसाहेब बांदोडकराचें. ह्या बद्दल कोणाचेंच दुमत आसूंकूच शकना. तर भाऊचेंच नांव ह्या अत्यंत म्हत्वाच्या अशा प्रकल्पाक दिवंक जाय त्या मागची भावना अशी की अशें एअरपोर्ट पुन्हा पुन्हा जावचें ना. गोवा विद्यापीठ जालें त्या वेळार विधानसभेन हांवें मागणी केल्ली की त्या विद्यापीठाक भाऊचें नांव दिवया म्हणून. काही कारणास्तव ते जालें ना आनी नंतर ते गोवा विद्यापीठ हेच नांव थंय प्रचलीत जावन उरलें. तर तशा प्रकारचो प्रकार घडूं नये यासाठी ह्या प्रकल्पाक भाऊसाहेबाचें नांव आमी दिवया.
गोंयांत घडपी सगळ्या गुन्यांवांचें मूळ कारण गोंयांत चलपी ड्रग्स धंदो आसा. तो पयलीं सरकारान बंद उडोवचो जाल्यारूच गोंयचें पर्यटन नितळ आनी सुरक्षीत जातलें. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री आनी भाजपा खासदार श्रीपाद नायकान आपल्याच सरकाराक घरचो आहेर दिला. भायले विदेशी पर्यटक तशेंच हेर राज्यांतले कांय गुन्यांवकार गोंयांत येतात आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार करतात असो हुस्को तांणी व्यक्त केला. ह्या ज्या काही मधल्या गोष्टी चालतात टुरिस्टांना सतावण्याच्या काहीतरी वाईट गोष्टी घडतात आणि देशाचं नाव बदनाम होतं. कोणतरी बाहेरून येतो, इथं काही गोव्यात घटना मागेही घडल्या होत्या, ते बाहेरच्या गोव्याचा त्यांचा काही संबंध नव्हता. हे बाहेरचे म्हणजे फॉरेनर्स येऊन त्यांनी आपसामध्ये भांडण करून कधी खून पण झाला होता हे आपण ऐकलं. आणि त्याच्यामुळे ह्यांच्यामुळे आणि या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं सगळ्यांना माहीत आहे. एक वेगळी गोष्ट आहे की ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं ते हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत. केंद्र सरकारही त्याच्या निश्चितपणे सहकार्य करेल. मध्यान आहाराचे निमित्त साधून सरकार सरकारी शाळा बंद उडोवपाक सोदता. आम आदमी पार्टीन असो आरोप केला. एकदा सरकारी शाळांतलो विद्यार्थ्यांचो आंकडो कमी जालो काय तांचे आयतेच फावतले अशें आपाचें म्हणणें आसा. गोंयांत भायल्यांच्या नांवान बोवाळ घालपी मनोजान महाराष्ट्रांत वचून मुख्यमंत्री शिंदेची भेट घेता हाचो अर्थ कितें अशें आप विचारता. म्हाका दिसता हो बरो व्हडलो षडयंत्र जो भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत एडॉप्ट केला. आमी पळयलां की कितलेशेच स्कुलांनी ऑलरेडी एनरोलमेंट आनी एटेंडन्स कमी जाल्ले आसा आनी हे निमित्त घेवन गोंय सरकार म्हणटा की आमी गव्हर्मेंट स्कुलां आतां बंद करतले किंवा मर्ज करतले. तर आमचो डायरेक्ट आमी त्या दिसा सुद्दां आरोप केल्लो आनी आतांय करता की दिस इज अ कॉन्स्पिरसी टू एफेक्ट द मिड डे मील, ज्याच्या खातीर एटेंडन्स कमी जातले, ज्याच्या खातीर एनरोलमेंट कमी जातले आनी हे निमित्त घेवन मागीर गोंय सरकार ही स्कुलां बंद करतले. आनी ही स्कुलां बंद करून जशें ऑलरेडी जाल्ले आसा खुबशे जे सरकारी बिल्डिंग्यो ज्यो आसा त्यो आपल्या फ्रेंडली ऑर्गनायझेशन्स जे आसा, बीजेपीचे जे वांगडी सगळे संस्था आसा तांकां काडून दिवपाचें हें सगळें षडयंत्र. बीजेपी वॉन्ट्स टू प्रायवेटायज द एज्युकेशन सिस्टम इन गोवा आनी जे भाऊसाहेब बांदोडकरान येदे बरें पब्लीक एज्युकेशन सिस्टम जे पयलें काम केल्लें गोंय स्वतंत्र जातकूच, ज्याच्या खातीर आज गोंय राज्य इट इज इन वन ऑफ द टॉप लिटरेट स्टेट्स इन द होल कंट्री, ते डिस्ट्रॉय करपाक सोदता. सो दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरसी बाय बीजेपी टू डिस्ट्रॉय द पब्लीक एज्युकेशन सिस्टम इन गोवा. गोंयांत जर आज एक पर्याय आसा जाल्यार तो आम आदमी पार्टी आसा. आनी आय थिंक हीज रिएक्शन टू माय ट्वीट एज यू आस्क मी इज नथिंग बट टू गेट हिज अजेंडा फॉरवर्ड. आज तो भितरलो कित्याक हाजें उत्तर म्हाका दिसता ताणें सांगपाक जाय. जर ताका विजन नाशिल्लें, तो म्हणटा की आपल्या गोंयच्या भायर प्रत्येक गोंयच्या भायलो मनीस अकॉर्डिंग टू मी हिम इज घाटी, जाल्यार तो घाटयां कडेन कित्याक वता विजन सोदपाक? गोंयांत ना विजन दिवपी ताका. गोंयांत देर आर सो मेनी पॉलिटिशियन्स हू आर विलिंग टू गिव हिम विजन, बट वाय इज ही लुकिंग फॉर ऑप्शन्स आउटसाइड गोवा, that too with Mr. Chipte? And when this happens, he gets so paranoid that he starts his IT cell, he activates his IT cell and starts tweeting, he starts social media on Facebook, Instagram. That means he's scared की ताजी आज फटिंगपणां भायर सरल्या. म्हाका एक सांगन दिसता आमचे गोंयकार जे लंडनाक आसा किंवा भायर आसा किंवा हांगा आसा की ताजी फटिंगपणां आनी सोंसू नाका. VM साळगांवकर महाविद्यालय आणि देंपो महाविद्यालय हांच्या जोडपावलान गोवा कॅनान बेरेस्तारा मिरामार सर्कला कडेन रस्तो सुरक्षा जनजागृती मोहीम आयोजीत केल्ली. हातूंत दोनूय महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. दुचाकी वा कार चलोवप्या नेमांचें उल्लंघन केल्ले दिश्टी पडले जाल्यार तांच्या कडल्यान कितें तें सगळें सारकें करून घेतलें म्हणून गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलांड मार्टिसान सांगलें. This road safety awareness action in collaboration with the Consumer Welfare Cell of VM Salgaonkar College of Law and the Dempe College of Arts and Science here at Miramar to highlight during this Vigilance Awareness Week 2022 about the challenges that the road users, particularly the students and the lecturers of both these colleges are facing because of two things. One is the lack of proper signage on the roads regarding speed limits, regarding the do's and don'ts for the road users,
At the same time, this is a tourist spot. There are so many tourists who are coming here, driving in their own vehicle. Tourist buses are here, but we find that there is very poor signage at this circle. So our effort in today's action is to mobilize the students on the one hand, and from today we will start the program of highlighting with the authorities, that is the corporation of the city of Panaji, the traffic cell of the Panjim traffic police, as well as the directorate of transport. So we are hopeful that this action, together with the action which were held during the State Road Safety Week, will help our student community to be partners in creating the road safety sense among the students and the general public. ऑक्टोबर महिन्यात गोंयांत जाल्ल्या रस्तो सुरक्षेच्या सप्तकात येरादारी पुलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या वेगवेगळ्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान 7,483 मोटारी चालकां आड कारवाय केल्ली. 1,681 वाहन चालकांचो परवानो स्थगीत करपाची शिफारस येरादारी खात्याक केल्या. हातूंत हेल्मेट वापरिनासतना चलोवपी 1,036 केशी, सोरो पिवन गाडी चलोवपी 60 केशी, वेगान चलोवपी 442 केशी, सिग्नल ना पाळपी 50 केशी, गाडी चलयतना फोनार उलोवपी 65 केशी अश्यो केशी नोंद जाल्यात. एकूण 46,50,100 रुपयांची येणावळ येरादारी खात्याक जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. इलास्टोमॅट्रिक जॉयंट्स तशेंच बॅरिंग्स बदलपाच्या कामा खातीर मांडवी न्हंय वयलो नवो पूल रातचो 20 दीस येरादारीक बंद आसतलो. 2 ते 22 नोव्हेंबर मेरेन राती 10 ते सकाळी 6 वरां मेरेन हो पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो अशी अधिसुचोवणी जारी जालेली आसा. सकाळी 6 वरां उपरांत मात हो पूल येरादारी खातीर उक्तो करतले. पूल बंद आसतना अवजड वाहनां अटल सेतू वयल्यान जाल्यार हेर वाहनां पोरण्या पुला वयल्यान वयतली. हो पूल राष्ट्रीय महामार्गाच्या अखत्यारीत येता. देखभालीची कामां करपाचे अधिकार कार्यकारी अभियंते भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अधिसुचोवणी जारी केल्या. सध्या मातसो कोरोनाच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. बेरेस्तारा 21 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 18 कोरोना दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतांचो आंकडो 108चेर पावला. रिकवरी रेट जी आसा ती 98.41चेर आसा. थंडेचे दीस आशिल्ल्यान भलायकेची कुयदाद घेवप मातशी गरजेची आसा. थंडी आनी जोर हे दुयेंती लेगीत सध्या वाडपाक लागला. ह्याच भंयान लोकांच्या मनात आनीकूय कोरोनाचो भंय निर्माण जाल्लो दिश्टी पडटा. मडगांव ह्या शहराक लोक गोंयची आर्थीक राजधानी म्हणून वळखतात. हे शार झोपड्यांचे केंद्रस्थान जावन रावला. मोती डोंगराचेर दिसान दीस झोपड्यो वाडत आसा. हाचेर कोणाचेंच नियंत्रण नाशिल्ल्याचो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला. कांय लोक हांगासर पयलींच्यान राबितो करतात, पूण फाटल्या कांय वर्सांत वाडिल्ल्यो झोपड्यो ह्यो पुरायेन बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें सावयोचें म्हणणें आसा. सांगपा म्हळ्यार याद करून दिवपाक गरज पडटा की फाटल्या टायमार लेट मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना ताणें स्पश्ट एक हें केल्लें डिक्लेअर केल्लें की मडगांवाची सफाई म्हळ्यार मोती दोंगर आहा तो केंद्र बिंदू आसतलो म्हण डिक्लेअर केल्लें आनी सगल्या मडगांवकारान गोंयकारान ताळयो मारलेले मोठ्यान समजला. पूण आज पासून कितें जालां ताचेर एक्शन कांयच जावना सांगपा म्हळ्यार. आनी वयल्यान ज्यो थोडे आसा ते एवरी इयर वाडत आसा. कोणाच लुगार नीज गोंयकारांचो आनी कोण हें करतात. आनी थंय कितें जालां ओरिजिनल थोडे आशिल्ले ना म्हणना हांव सगळे इलिगल म्हणपाक शकना थोडे आशिल्ले. पूण तितून कितें जालां आतां हें वाडपा कारण म्हणल्यार कितें जालां थंय थोडे बसीज आहा दादा टायप आसा थंय आनी ते कोणा सपोज लुगार जाय ते दाखयता बोट दाखोवन ह्या लुगाराचेर काड दोंगर आनी ते पयशे घेता. सो कोणाच लुगार गोंयकाराचो लुगार कोण कोणा विकता कांयच पेपर वर्क नासतना. आनी सेकेंडली जो पब्लीक एक्सचेकर म्युन्सिपालिटी जावं स्टेट गव्हर्मेंट जावं PWD जावं जितले जे एजन्सीज आहात मडगांव कनेक्टेड आहात कनेक्टेड वीथ डेव्हलपमेंट
हांचो सगळो रेवेन्यू थिंग कितलो सुमार वयता आनीक म्युन्सिपालिटीक ऑर गव्हर्मेंटाक कितले सुमार थंयसर रेवेन्यू मेळटा वेदर इट इज हावस टॅक्स ऑर एनी अदर हें लक्षांत दवरपा जाय. सोलर पावराचेर चलपी फेरयेचें उक्तावण जावन 2 सप्तक जाल्यात, पूण चार्जिंग पॉयंट नाशिल्ल्यान ती आतां फेरी बंद आसा. जाल्यार दुसरे वटेन बेरेस्तारा वास्को नुस्तेमारी बोट सोलर पावराचेर चलोवपाक सुरवात जाल्या. ह्या सोलर बोटीचे बेरेस्तारा मंत्री आनी आमदारांच्या हस्ते उक्तावण जालें. दर एक वस्तू आतां सोलराचेर चलता. पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाल्ल्या कारणान आतां बोटी लेगीत सोलराचेर चलोवपाचो विचार आसा, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. वास्को वाठारांत पयली बोट आसा जाचो सोलराचेर चलोवपाचो प्रयत्न आसा, अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकरान सांगलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळखंठ हळर्णकर आनी आमदार संकल्प आमोणकर हाजीर आशिल्ले. आपली बोट म्हणजे टोटल न्ही जाल्यार पसून थोड्या प्रमाणाचेर ताका फायदो जावचो म्हणून सोलर पॅनल्स बसून ते स्टार्ट केला. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज सोलर एनर्जी नाल्यार सोलराचेर सगळे चलपाचे ज्यो वस्तू आसा त्यो चलोवप हाजे बद्दल दुबाव ना. कित्याक आज आमी पळयतात की खंय तरी आमी सगळेच जाण पळयता की आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा खंय तरी आज पॉप्युलेशन वाडटा तशें आमकां एनर्जी आज लायट जावं बाकीच्यो खंयच्योय जावं खूब कमी जायत वता. आमकां लायटी कमी परत्यो परत्यो वता नाल्यार लायटी नासता. सो ताजेर खंय तरी ऑल्टरनेट वचपा खातीर सोलर एनर्जी ही सगळ्यांत बरी. जरी इन्वेस्टमेंट पयलो चड आसलो ताजे फायदे इन द लाँग टर्म खूब आसा आनी त्या खातीर आज उमेद जाता की आज वास्कोच्या एका बोटकारान आज आपल्या हाका बोटीक ही सोलर एनर्जी लायल्या. आमी एक नवी दात गोंयांत चालू केल्या आनी ती म्हणजे जे फिशींग ट्रॉलर आसता त्या ट्रॉलराचेर सोलर सिस्टीम बसयल्या जेणे करून तिचो फायदो सबंद ट्रॉलरवाल्यांक कमीत कमी जातलो. हांव म्हणटा भरपूर जातलो पूण कमीत कमी जातलो. हातूंत काही मॉडिफिकेशनाय मुखार येतली आनी ही मॉडिफिकेशनां करपा खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्न करतात. आमकां खबर आसा ही सिस्टीम ही नवी जाल्या आनी पयली ट्रॉलर वास्को वाठारांत आमी बसयला. हाजी एक एक्सपेरिमेंट बेजीस आनी सुरवात ही सोलर एनर्जीचेर हितून प्रयत्न केल्लो आसा आनी खरोखरच ह्या जाल्या उपरांत हांव मागता की तो सक्सेसफूल जावचो आनी खरोच सक्सेसफूल जालो जाय जाल्यार ज्या प्रमाणान तांकां मदत जाय जे डिझल लागता जे फ्यूल लागता हो खूब एक्सपेन्सीव आनी तेंचें जें नुस्तें गावता तेन्ना कितलें बजेटाक वचना. पूण जो आमी पळयता की सरकारान सगळ्या तरेच्या हितून सोलराक प्रमोट केल्लें आनी हो एकूच सॅक्टर जो आसा हो खंय तरी फाटी आसता. पूण तो ते दिसान ज्या ओनरान जो रिस्क घेतला आनी हें स्टार्ट केलां खरोखरच हे एक्सपेरिमेंट फायदेशीर जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.